नमस्कार, पुया प्राइम खबरो। सरकार घालता विजिलन्स खाते जाग्यार 31 पोस्ट पास 24 नवे गोयची स्वतंत्र कॅडराची मागणी लायतले तडीक एनआयटी खातीर धरतले नीट परिकाराचो केंद्रा मुखार प्लान। दाबोळी विमानतळाची कामां आता 3 टप्प्यांनी 3 ते 4 महिने फक्त 8 वरां विमानतळ बंद। पर्यटन सिजनात आसा तसो चालू। सरकाराच्या हरकती उपरांत नौदळान प्लान बदललो। गोयच्या हायर सेकंडरीनी सीट 18,000, 10वेक भुरगे पास 15,000, तरीकूय शारांतल्यो मुखेल हायर सेकंडरी फूल। सरकारी अर्द्यो रिकामी, कट ऑफ तेकली 85%। मोदीचेर घाल्ले वादग्रस्त फेसबुक पोस्टावेल्यान 2 गट। सोशल मीडिया नॉट अ फोरम फॉर हेटेड म्हणटा दुसरा ग्रुप एक्टिव्ह। मुख्यमंत्री म्हणटा काँग्रेसीचे राजकारण। वागातर प्लॉटाचेर जीटीडीसीची सगळी कामां बंद करपाचो राष्ट्रीय हरित लवादाचो आदेश। लँड सर्वे संचालकाकडच्यान 6 सप्तकां भितर मागलो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट। आणि 10 महिन्या भितर गोयात नॅशनल गेम्साच्यो सुविधा लागतल्यो तळीक। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कपा खातीरूय गोंय तयार। खबरो विस्तारान। पर्रीकार सरकार आता विजिलन्स खातें जाग्यार घालपाक लागला। बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत खात्याक 31 पोस्ट पास केले। तातूंत 24 नवे, 7 पयलींचे रिते। एसआयटी घटमूट करतले म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान बसके उपरांत मिडियाक उलोवन दाखयलें। गोंयाक स्वतंत्र कॅडराची मागणी केंद्राक तडीक लावपाची तयारी पर्रीकार सरकारान केल्या। एनआयटी खातीर सरकार नेट लायतलो। काँग्रेस सरकारान नाका आशिल्ल्या प्रकल्पांचेर हाडिल्ले केंद्राचे पयशे परत धाडपाचें सरकारान थारायलां। विजिलन्साच्यो अनेक गजाली स्लो आसपाचें एक कारण म्हणजे थंय कमी आशिल्लो स्टाफ। त्यामुळे 24 न्यू पोस्ट आर क्रिएटेड and 7 posts which were never filled since very long time, more than 5 years, have been revived. So 31 additional posts are given to vigilance and anti-corruption so that corruption level also comes down, and vigilance inquiries which take very long time, creating harassment actually more than the punishment, also are taken care, so that cases which are pending for 8 years, 10 years can be speeded up. So with this creation, and within a 1 month I have directed them to fill it. So by July we will see that full scale vigilance department will be functional. We are going ahead. The news is that our decision to form a cadre remains. Asa definitely I am finding shortage of officers, good officers, and shortage of officers also. The workload has increased in last 10 years in a different style. What I said that I don't have to write letters now. I can go and get things done. त्यामुळे परत पत्रा कोणाक बरयता, जे लोक करिना तांकां रेकॉर्ड दवरपाक पत्रा करता। हांव आतां करून घेतलो। मे बी इट विल टेक सम टायम लेट द गव्हर्मेंट टेक इट्स रूट्स प्रॉपरली. Unwanted money which was given by the earlier government will be refunded back to the central government, because those projects are non-viable, or those projects are now for example, one matter which is coming up immediately is Institute of Hotel Management being constructed at Farmagudi. The central government currently says it should be 25% reservation to the state. The amount sanctioned is only 12 crores. We are asking for after task force meeting, whatever the changes we need, we will be asking for those changes, because there is a dilemma that with 25% why should we spend all the money, because the actual cost will be 30-40 crores. I am going on 31st or 1st to Delhi. I am meeting Srimati Smriti Irani and demanding that our age-old demands be kept up. The rest, let them decide how to. One of them is NIT. But NIT भितर प्रॉब्लेम जाल्लो तो हांगा जो डायरेक्टर आशिल्लो ताका पोटली उखलली. दाबोळी विमानतळाची कामां आता 3 टप्प्यांनी जाग्यार घालपाचें नौदळान थारायलां।
ऐन टुरिझम सिजनात ऑक्टोबर ते जानेर मेरेन विमानतळ सद्या भशेन चालू उरतलो, मात धावपट्टी थोडी ल्हान दवरतले. फेब्रुवारी ते मे मेरेन विमानतळ फक्त 8 वरां चालू उरतलो. विमानतळ प्राधिकरण आनी नौदळाच्या बसकेत बुधवारा हो निर्णय जालो. पयलीं हो विमानतळ पुराय 6 म्हयने दिसाक 16 वरां बंद दवरपाचे आशिल्ले, पूण टुरिझम सिजनाक लागून गोंय सरकारान हरकत घेतिल्ल्यान नौदळान प्लान बदललो. सप्टेंबर ते जानेर मेरेन विमानतळ पुराय चालू उरतलो. उसमें फर्स्ट फेज अक्टूबर टू नवंबर होगा. उसी पीरियड में जो ऑपरेशन 24 आवर्स रहेगा. देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस इन ऑपरेशन. मतलब नो रिस्ट्रिक्शन, 24 आवर्स मिलेंगे. ओनली जो रनवे लेंथ विल बी थोड़ा कम मिलेगा. द रनवे विल लेंथ बिकम लेस. सिमिलरली second phase also 24 hours operation. There will not be any watch hour restriction. All the flights can come 24 hours. Phase third, ये जो दोनों फेज चलेगा अक्टूबर से जनवरी तक. So most of our chartered operations, 70% of the chartered operations will be completed. So it is a very good news for Goa tourism, Goa industries, tourism industry, that Navy is very much helpful to make the runway maintenance work in the 3 phases. उसमें 70% of the work will be completed. Tourist seasons will be completed by end of January. Third phase, that is starting from February to May. During that period, there will be a watch hour restriction of 8 hours. So, morning 6 to 2 o'clock, the operations will be there. And Airport Authority and this Airlines Operator Committee, they will be confirming tomorrow 10 o'clock. This hours 6 to 2, 8 hours operation. We are discussed and they are asked the confirmation from AI as well as the Airlines Operator Committee. So this is the phase of operation. Third phase of the operation, that runway maintenance, आपको full length of the runway available होगा. जो first phase and second phase में runway length थोड़ा कम हो जाएगा. बसकेवेळार भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यटन सिजनात येवपी चार्टर्ड विमानां नव्या टर्मिनलाचेर देवपाविशीं चर्चा केली. गोंयांत वर्सुकी हजारांवयर चार्टर्ड विमानां येतात. भारतात येवपी तशे तरेची विमानां पळयल्यार हो आंकडो जवळ जवळ 90%. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. गोंयच्या हायर सेकंडरीनी सीट 18,000, 10वेक भुरगे पास 15,000. तरीकूय शारांतल्यो मुखेल हायर सेकंडरी 2 दिसांत फूल आनी गांवच्यो वा सरकारी अर्द्यो रिकामी. एडमिशनाक सरासरी कट ऑफ पर्सेंटेज चलता 70 ते 80%. नांव आशिल्ले कांय हायर सेकंडरीनी कट ऑफ 85% तेकल्या. पणजे, म्हापशें, मडगांवच्यो चडश्यो हायर सेकंडरी फूल. आर्ट्स सोडल्यार सायन्स आनी कॉमर्साक गोंयभर हीच परिस्थिती. पळयात रिपोर्ट. गोंयांत हायर सेकंडरीनी एडमिशनाक 18,000 सीट आसात. अंदू 18,103 भुरग्यांतले 15,119 भुरगे पास जाल्यात. मात तरीकूय हायर सेकंडरीनी एडमिशनाक गिट्ट्यो. भुरगे बऱ्यो हायर सेकंडरी मेळच्यो म्हूण म्हापशां, पणजे, मडगांव सारकिल्ल्या शारांनी खाजगी हायर सेकंडरीनी एडमिशनां सोदतात. मात ह्या चडशा हायर सेकंडरीनी एडमिशनां 2 दिसां भितर फूल जाल्यांत. सिटां परस भुरगीं कमी आसूनय शारांतल्या खाजगी हायर सेकंडरीनी एडमिशनां फूल जाल्यांत. चडशा खाजगी हायर सेकंडरीनी कट ऑफ 70 ते 85 मेरेन दवरल्या. दुसरे वटेन गांवांतल्या आनी सरकारी हायर सेकंडरींक मागणी ना. अर्द्यो रिकाम्यो. प्रुडंटान कांय हायर सेकंडरीनी नियाळ घेतलो. म्हापशेंचे झेवियर हायर सेकंडरीन एडमिशन फूल म्हूण बोर्ड मारला. झेवियराची तांक 800 भुरग्यांची. सायन्साक 80%, कॉमर्साक 70%, आर्ट्साक 60% कट ऑफ आसूनय सीट फूल. 400 भुरगीं वेटिंग लिस्टार आसात. पणजे हीच परिस्थिती. डॉन बॉस्कोतय एडमिशनां फूल जाल्यांत. सायन्साक 80%, कॉमर्साक 75%, आर्ट्साक 70% कट ऑफ आसूनय सिटां फूल. 50 भुरगीं सगळ्या स्ट्रिमींनी वेटिंग लिस्टार रावल्यांत. पणजेचे पिपल्स हायर सेकंडरीत ब्रेस्तारा मेरेन एडमिशन फूल म्हणून बोर्ड दिसतलो. पिपल्सान आर्ट्साक 50%, कॉमर्साक 70% आनी सायन्सीक 75% कट ऑफ दवरल्या. अंदूच सुरू जाल्ले पणजेचे हेडगेवार हायर सेकंडरीत कॉमर्साक एडमिशनां फूल जाल्यांत. आर्ट्साक तितलो बरो प्रतिसाद ना. देपे हायर सेकंडरीत आर्ट्साची सगळीं सिटां फूल जाल्यांत.
सायन्साक 220 सिटां मेळ्ळ्यात. देपेन एडमिशन कट ऑफ 75% दवरिल्ली, उपरांत 72 मेरेन देंवयली. मडगांवां दामोदर हायर सेकंडरीन 80% वयर एडमिशनां जाल्यात, जाल्यार चौगुलेचें ऑनलायन एडमिशन निकतेंच सुरू जाता. शारांतल्यो बऱ्यो हायर सेकंडरी 2 दिसां भितर फूल जाल्यात. मात उपनगरी वाठार वा सरकारी हायर सेकंडरी अर्द्यो रिकाम्यो. सिटां आसात, मागणी ना. बरे हायर सेकंडरींतल्यान वेटिंग लिस्टावयल्यान भायर पडले की बाकीच्या हायर सेकंडरीक मागणी. सरकारा कडेनूय सध्या तरी हाचेर उपाय दिसना. ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.